एक पोटी एका युवजनाच्या रितेरे वेळार एका तरणाट्यान म्हाका विचारलें कुमसरा सक्रामेदा विशयांत हांव शिकोवन दिवन आसतना ताणें विचारलें ताचो एक दुबाव आशिल्लो ताका तो म्हणालो फादर हांव म्हज्या ल्हानपणांत हांव न्हू कुमसाराक एका म्हयन्याक वचून आसा म्हाका ती एक ल्हानतावन संवय आतां जाल्यार हांव म्हयन्या कुमसारा वेता पूण म्हाका दुबाव आसा ह्या सक्रामेदा विशयांत तो म्हणालो तो दुबाव कितें म्हळ्यार हांव कुमसारा वचून म्हजी पातकां सांगता पातकां सांगल्या उपरांत फादर म्हणटा तुजी पातकां बोगसल्यांत समाधानान वच हांव कुमसार जाल्ल्या उपरांत समाधानान येता फादर आयल्या उपरांत हांवें करची तिनस पातकां परत्यान परत्यान करता फादर हांवें खंयची पातकां थंयसर कुमसारा सांगली तिनस पातकां हांवें परत्यान परत्यान करची फादर म्हाका भोगता अशें कुमसारा सक्रामेदा मुखांतर म्हाका आनीकय चड पातकां करून अवकाश करून दिल्यार बरें जाता न्ही फादर ताच्या सुत्रांनी सांगचें जाल्यार तो म्हणालो म्हजें पातकां करचें लायसन्स हांवें रिन्यू केल्यार बरें जाता न्ही फादर म्हणालो मोगाच्या भवनो भयणीनो देवान आमकां एक वर्तो अवकाश परत फावो केला ताचें उतर नियाळ करच्याक ताच्या मोगांत आमी सांगाता मेळच्याक पवित्र आत्म्याची मजत प्रत्येक जावन आमी मागया आमी आयकूंक वचें तें उतर आमी समजून घेवच्याक आमचें थंय नवें पोन त्या उतरा मुखांतर आमी जोडच्याक पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाबोंक ये दी तूं म्हाका तुजी समजोनी शांती समाधानेन जियेवंक जिनी धाड तूं मोजेर तुजी साथ देनी सेवाक जावन जियेवंक विश्वासपोनी पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाबोंक ये नवें जिवीत म्हाका लाबोंक ये मार्कस वांजेल अवस्वर 1 वाक्य 14 आणि 15 जुआंक धरण बंदेन घाल्ल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवन देवाच्या राजाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो तो म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना पातकी जिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजून आपल्या परगट जिणयेंत देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक आरंभ करता आसतना पयले सांगिल्ले उतर कितें मार्काच्या वांजेलांत आतां आमी आयकलें ताणें म्हळें
वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां पातकी जिनी बदला बरी खबर सतमाना आमी हर एकली मोगाच्या भावनो भयणीनो जिणेंत बदलावान आशेत हांव पूण कसली बदलावन आमकां गरजेची खरी बदलावन आमच्या जिणेंत येयत तर कसली मेटा आमी काडीत जाय हे थोडे संगती आज सोम्याच्या ह्या उतरांत हांव आमी समजूंक प्रयत्न करया एक सांताचें बुआपुरबायचें मागणें अशें आसा सांत आन्सलेम म्हूण म्हाका दिसता सारकें कळीत ना सबार वर्सां आदीं ह्या सांतान सांगिल्लें हें मागणें म्हणून हांवें खंय वाचलें तो अशें म्हणटा त्या मागण्यांत O Lord, give me the serenity to accept those things in my life which I cannot change. O Lord, give me the courage to change those things in my life which I can. And above all, O Lord, give me the wisdom to know the difference between what I can change and what I cannot. ह्या मागण्यांत तो म्हणटा देवा जें कितें म्हज्या जिणेंत हांव बदलूंक शकना तें हांवें स्विकार करूंक तुजी कृपा म्हाका दी जें कितें म्हज्या जिवितांत हांव बदलूंक शकता तें बदलूंचे खातीर तुजी सकत म्हाका दी आनी तो म्हणटा कितें म्हज्या जिणेंत हांव बदलूंक शकता कितें हांव बदलूंक शकना हाचे मदें तपावा समजून घेवची ती जाणवाय म्हाका दी म्हाका न्हू आमच्या जिणेंत आमी नदर घालूं जाल्यार सकट संगती आमी बदलूंक शकना हर एक आमच्या कंट्रोलार ना देवान आमकां हे जिविताचें देणें दिता आसतना थोडी विसोवन आमच्या खातीर ताणेंच केल्या आमची आवय बापूय आमची भाव भयणी ही देवान आमकां दिल्ली आमी ती विसरुनात आमकां ती विसरून काडूं जायना देवाची देणी ती आमकां जावन आसा देवाची गिफ्ट आमी स्विकार करूंक आसा सबार संगती आपल्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक आसा ही म्हजी कूड म्हाका म्हज्या आवय बापाय मुखांत मेळिल्ली हांवें ती स्विकार करूंक आसा पूण म्हाका भावनो भयणीनो सबार संगती आपल्या जिवितांत आमी बदलूंक शकता आमचे चिंताप आमचे मनोभाव आमी बदलूंक शकता 10 वर्सां आदीं कशें हांव चिंतून आसलो त्याच रितीन आज आमी चिंतीत जाय म्हूण ना आमच्या जिणेच्या विविध अनुभोगांत आमची मोतीची वाडवळ जाता आमकां जाणवाय वाडटा आमची चिंता बदलता थोडी संगती म्हज्या जिवितांत जावं पुरो म्हाका सडनसर वायटाक वडटात विविध वडण्याक हांव बली जाता हांव ते बदलूंक शकता पूण म्हाका हांवें समजून घेवचें कितें म्हज्या जिवितांत हांव बदलूंक शकता आनी कितें हांव बदलूंक शकना देवाचें उतर ज्या संगती आमच्या जिवितांत आमी बदली जाय म्हणल्यार अशें आमकां सारकी समजून दिता सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 12 वस्वर पयली आनी दुसरी वळ आमकां अशें सांगता सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 वस्वर भावा भयणीनो देवान तुमचे वयर दाखयलेला व्हड खाकुलतेचो उडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान दुसऱ्या वळेन तो म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात
बदलाक तुमची मनां नवी जावं. पुढे मग तुमची मनां नवी जावं म्हणटा तो. तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्यात. देवाक कितें मानता तें विसरून काडूंक तुम्ही सोदतल्यात. तुमची मनां नवी जाल्ल्या वेळार तुमच्या जिणेचें रुपांतर जाल्ल्या वेळार. म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां कातोलीक पवित्र सभेंत आमच्या जिवितांत जी बदलावण देव आशेता ती बदलावण हाडच्या खातीर देवान आमकां एक वापुरबायचो सक्रामेंत दिला. आनी तो सक्रामेंत जावन आसा कुमसराचो सक्रामेंत. ह्या सक्रामेंताक प्राजिताचो सक्रामेंती म्हणटात. ह्या सक्रामेंताक बोक्सानेचो सक्रामेंती म्हणटात. ह्या सक्रामेंताक राजी संधानाचो सक्रामेंत म्हणटात. विविध नांवां ह्या सक्रामेंत आसा. कुमसाराचो सक्रामेंत, बोक्सानेचो सक्रामेंत, राजी संधानाचो सक्रामेंत अशे विविध नांवान ह्या सक्रामेंत आपयतात. पूण म्हाका भाव भयणीनो, ह्या सक्रामेंताचो उद्देश जी बदलावण आमच्या जिणेंत देव हाडूंक आशेता ती बदलावण हाडच्याक आमी संपूर्ण तरान आमचो सहकार दिवंक. एक पोटी एका युवजनाच्या रितेरे वेळार एका तरणाट्यान म्हाका विचारलें. कुमसरा सक्रामेंता विशयांत हांव शिकोवन दिवन आसतना ताणें विचारलें, ताचो एक दुबाव आशिल्लो ताका. तो म्हणलो, फादर, हांव म्हज्या ल्हानपणांत हांव न्हू कुमसराक एका म्हयन्याक वचून आसा. म्हाका ती एक ल्हानतावन संवय. आतां जाल्यार हांव म्हयन्या कुमसरा वेता. पूण म्हाका दुबाव आसा ह्या सक्रामेंता विशयांत. तो म्हणलो, तो दुबाव कितें गे म्हळ्यार हांव कुमसरा वचून म्हजी पातकां सांगता. पातकां सांगल्या उपरांत फादरा म्हणटा, तुजी पातकां बोक्साल्यांत समाधानान वच. हांव कुमसार जाल्ल्या उपरांत समाधानान येता फादर. आयल्या उपरांत हांवें करचीं तीनच पातकां परत्यान परतन करता फादर. हांवें खंयचीं पातकां थंयसर कुमसारा सांगलीं तीच पातकां हांवें परत्यान परतन करचीं फादर. म्हाका भोगता अशें कुमसरा सक्रामेंता मुखांतर म्हाका आनीकय चड पातकां करूं अवकाश करून दिल्ल्या बरें जाता न्ही फादर. ताच्या सुत्रांनी सांगचें जाल्यार तो म्हणलो, म्हजें पातकां करचें लायसन्स हांवें रिन्यू केल्ल्या बरें जाता न्ही फादर म्हणलो. कुमसरांत यो पातकां करचें लायसन्स हांवें एका म्हयन्या खातीर आतां रिन्यू करचें आनी एक म्हयन्याक म्हाका पातकां करूंक परतान मागीर येता हांव पातकां सांगोंक म्हणून. अशें जाता न्ही फादर म्हणून ताचे मतींत आशिल्ले एक दुबाव चिंताप ताणें म्हज्या मुखार दवरलें. ताका हांवें जाप दिवन सांगलें, तूं केदाळा मुनी शीक जाला गी, तुका पिडा आयल्या गी. मस्त पिडा आयल्या फादर म्हणलो. कितें केलें तुवें पिडा आयिल्ल्या वेळार? हांवें वचून वखद हाडलें डाक्टराचें. ओके, व्हेरी गूड. सकट आमी थंयच करता डाक्टराची वखद हाडून बरी भलायकी जोडच्या खातीर आमी वता. पूण ताका सांगलें, आसा आनेकलो तरणाटो ताका पिडा आयिल्ल्या वेळार डाक्टर लागीं तो वचून वखद हाडूंक वेता आनी वखद हाडूंक वेता आसतना तो आपल्या मतीन तो चिंता. हांवें डाक्टराचें वखद घेतिल्ल्या उपरांत म्हजी पिडा इतली सडास जायी की हांवें पिडेन मरास जाय म्हूण तो चिंता. ताचे विशयान तूं कितें म्हणटाय गे म्हूण विचारलें. ताका तो म्हणूंक लागलो, फादर, ताका इल्लें सडील. ताची तकली सोमाना. वखद हाडूंक ताणें वेता आसतना बरें जावचे विशयान चिंताचे शिवाय म्हाका आणकी पिडेस जायचे म्हूण चिंतल्यार ताची तकली सोमाना फादर. हांवें ताका सांगलें, सारकें सांगलें तुवें. आतां आयक, तूं तुज्या आत्मीक वैजा लागीं वेताय. फातक म्हणल्यार त्या पिडेतावन सुटका जोडूंक भलायकी जोडूंक तूं वेता आसतना जर तूं चिंतून आसाय तुज्या मतींत म्हाका आनीकय चड पातकां करूंक अवकाश जाय, हांवें आनीकय चड पातकांत वाडा जाय, पातकांत मरास जाय म्हूण तूं चिंताय जाल्यार कितें जालां गे म्हूण सांगलें. हांगा प्रॉब्लेम आसा. कशें तुवें सांगलें ताची तकली इल्ली सडील
हांगा इल्ली सडील जाला कुंभसारांत तें कितें सडील ना तें कितें उणेंपण ना पूण जें चिंता तुजें आसा त्या सक्रामेंता विशयांत तें सर प्रॉब्लेम आसा तें तुवें समा करूंक आसा म्हूण ताका सांगलें आनी ह्या खातीर कुंभसाराच्या सक्रामेंता वता आसतना सारको निर्धार आमचो आसा जाय सारको उद्देश आमचो आसा जाय आनी ह्या विशयांत सांत पावलो आमकां एक सत्राय दिता सांत पावलो आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 वस्परांत 4 वळींत देवाच्या आगनेंत दयाळाची बोगसाण्याची आनी सोंसणिकायाची तूं बेपारवा करताय वे देवाची दयाळाय तुवें पातक रडून जिणी बदलोवचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हणून तूं नेनायंगी कोणी एकलो मनीस मोगाच्या भाव भयणीनो आनी सर पातक करूंक म्हाका अवकाश जाय जे म्हूण कुंभसारा वेता तो तूं देवाच्या सोंसणिकायाची दयाळाची बेपारवा करता आनी ह्या मोगाच्या भावना आमी समजाचे देवान आमचे तें सोंसणिकाय दाखोवची बोगसाणे आमकां दिवचे आमच्या जिणयेंत परिवर्तन हाडच्या खातीर बरेंपण हाडच्या खातीर शिवाय आमकां सर वायटा व्हरच्या खातीर न्हय आनी त्या अर्थान आमी सक्रामेंत घेता आसतना मोगाच्या आमी सक्रामेंताचो दुरुपयोग करता ज्या खातीर तो दिल्लो जावन आसा त्या खातीर आमी तसो फायदो जोडूंक शकना आनी ह्या खातीर पयले मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सक्रामेंतांत सो उद्देश कितें म्हूण आमी समजा जाय आनी तो उद्देश आमच्या जिवितांत जारी जावच्या खातीर आमी सारक्या रितीन सारक्या मनान सारक्या चिंतपान सक्रामेंत घेवंक फुडें सरा जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो जे बरेपण जी बदलावन देव आमचे ते हाडूंक आशेता ती बदलावन ह्या सक्रामेंता मुखांत आमचे ते हाडूंक आमी सहकार दिवचो कसो म्हटव्यान 4 संगती मोगाच्या भाव भयणीनो तुमचे मुखार सांगूंक हांव आशेता पयलें जावन आसा खरेपणी आमच्या पातकाची आमी दूख धरची म्हणजे खरेपणी आमचे पातक आमी वळखून घेवचे हें भोव गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो जर हांव म्हजें पातक वळखून घेना तर म्हाका देवाचे बोगसाणे जोडूंक साध्य जायना देवाचें उतर आमकां सांगता मोन्य बुकांत 20 आनी 8व्या वस्परांत 13व्या वळींत बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 28 वर्स 13 जो कोण आपलें पातक लिपयता ताका सूख मेळना म्हणटा जो कोण आपलें पातक लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो कोण आपलें पातक उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता देवाची ती दया ताची काकूळट मोगाच्या भाव भयणीनो कुंभसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां लाभा जाय आमकां मेळा जाय तर आमचे पातक हर एक पातक वळखून घेवचें भोव गरजेचें आमचे पातक वळखून घेवचें सक्तांचें न्हय हांवें म्हजें पातक वळखून घेवचें मोगाचें भोव गरजेचें सासूमाय नसून सुनेचें पातक सांगल्यार जायना ह्या सुने नसून सासूमायचें पातक सांगल्यार जायना कुंभसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकल्यानी आमचें पातक वळखून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा सांत जुआंव आपल्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता पातक वळखून घेतिल्ल्या वरवीं कितें जाता गे म्हणून सांत जुआंवचें पयलें पत्र पयलो आवस्वर 6 वळींतावन आमचे थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता तो आमचे थंय सत ना म्हूण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार नवी वळ आमकां सांगता आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर खोटेपणांतले नितळ करतलो आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वास आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर खोटेपणांतले नितळ करतलो मोगाच्या भाव भयणीनो पातकां आमची वळखून घेतिल्ल्या वरवीं आमी खोटेपणांतावन नितळ जाता बोगसाने आमी जोडटा आयचो संवसार मोगाच्या भाव भयणीनो भोव विचित्र संवसार आमी वस्तू प्रगती ह्या संवसारांत जोडल्या
टेक्नॉलॉजी वाढल्या, आमची संपर्क साधना मस्त वाढल्यात, पूण हाचे हे सकट वाडवळ जाता आसतना मोगाच्या बाबरीनो आध्यात्मीक जिवितांत मनशाचे चिंताप वाडावळीचे जाला या फाटीं गेला, एक सवाल आहे. ह्या संवसारांत मनीस अशें चिंता की पातक तितलें सिरियस न्ही. एक बूक हांव वाचून आसलो थोड्या तेंपा आदीं, तो बरयणार सांगता आजकाल मनशान फटी मारचे सोडला म्हणून. पीपल डोंट स्पीक लायस दीस डेज, डोंट टेल लायस. तो म्हणटा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रूथ. सत आशिल्लें मनीस इल्लो गुंडयता तितलेंच, फटी मारिना. तो म्हणटा आजकाल चोरी करिना. पीपल डोंट स्टील, पीपल ओनली टेक थिंग्स. दुसऱ्यांची वस्तू काडटा, चोरिना. मनीस प्रद्वार आदारिना, व्यभिचार करिना. तो म्हणटा दे आर ओनली प्लेइंग अराउंड, खेळटात. आज मनीस गर्भपात करिना, नो अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी म्हणटा तो. कितेंय जालें, सोडून जालें तें काडलें. म्हणजे म्हाका न्हू तो कितें सांगता गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत आज पातक कस ना म्हणल्यार बरी मनीस जिवन आसा. पातक सिरियस न्ही, तें नाच म्हणल्यार बरी जिवन आसा. तुका कितें जाय तशें तूं कर, तुवें करचें सोमास तुका. असले एका चिंतपांत मोगाचें असले मनोभावांत हा संवसार चलोवन आसा. नवार्धीक प्रसंगदार बिशप फुलटन शेन तुमी आयकला जावं पुरो. तो सांगता आधुनीक संवसाराचे भोव मारेकार पातक जावन आसा की मनशान पातकच ना म्हणल्यार बरें जिवचें. आनी ह्या मोगाच्या बाबरीनो पातक वळखून घेवचें भोव गरजेचें. जर आमी पातक वळखून घेना, आमी बोक्सांनी जोडिना. जेजून सांगली उतरां मातेवस वांजेल 12 वर्सवर 30 आनी 45 आमी वाचलें जाल्यार सक्कड पातकां बोक्सांनी आसा, पूण पवित्र आत्म्याच्या विरोध केल्ले पातकां बोक्सांनी ना म्हूण जेजून सांगला. मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मा विरोध केल्लें पातक खंयचें जावन आसा. पातकच ना म्हणल्यार बरें जिवचें. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां पातकां थावन बोक्सांनी दिवन पवित्र करचो आत्मो. केदाळा म्हणटा म्हणजे तें पातक ना तवळ म्हाका पवित्र आत्म्याची गरज ना. एक दाखलो मोगाचें न्हू पयलीं पुस्तक आमी पळोवंक जाल्यार दावीद राय असो. दावीद राय व्हरतो राय जावन आसलो जाल्यारय पातकान तो पडलो. ताणें व्यभिचार आदारलो, खुनी केली ते लिपोवचे खातीर. पूण प्रवाद्यान ताका सांगता आसतना, नातान प्रवादी सांगता आसतना पातक ताणें वळखून घेतलें. आनी तो कितें म्हणलो, म्हजी काकुळट कर ये देवा, हांव एक पातकी जावन आसा, म्हजे हर एक अपराध वळखून घेता. किर्तन 50 आनी 1 बापूरबायचें किर्तन तुमी वाचा मोगाचें न्हू. कितल्या दीनपणान, ल्हानविकायेन, खालतेपणान आपले तो पातक वळखून घेता. आनी 30 आनी दुसरें किर्तन वाचलें जाल्यार थंयसर तो म्हणटा हांवें म्हजें पातक लिपोवंक ना, बगार तें वळखून घेतलें आनी तुवें म्हजो गुन्यांव बक्षिलोय. बोक्सांनी ताणें स्विकार केलें, आपलें पातक वळखून घेतल्या मुखांत. दुसरें मोगाच्या भावानो भयणीनो, जी बदलावण देव आमच्या जिवितांत हाडूंक आशेता ताका आमचो सहकार दिवचो म्हळ्यार आमी बोक्सांनेचो स्पिरीत आपणाय जाय. कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर देव आमकां बक्षिता तें खरें, पूण देवान आमकां दिल्लें तें बोक्सांने आमी दुसऱ्यांक दिवंक सदांच तयार आसा जाय. हें भोव गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो. देवान म्हाका बक्षी जाय, पूण हांव म्हज्या भाव भयणी बक्षिना म्हळें जाल्यार मोगाचें न्हू, देवान आमच्या जिवितांत जी बदलावण हाडूंक आसा ती बदलावण आमकां जोडूंक साद जायना. हर एक पुटी आमी आमच्या बाबा मागणें म्हणटा आसतना हें सत वळखून घेता. आमी म्हणटा जशें आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस म्हणटा. म्हळ्यार अर्थ कितें? असो जावन आसा केदाळा हांव म्हज्या भावा भयणींक म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तयार आसा, तवळ म्हज्या देवाचे बोक्सांनी हांव जोडूंक शकता. बोक्सांनी मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आमकां दिवचें एक
दायज, एक देणे, एक गिफ्ट. ते गिफ्ट आमचे आमी कर्ण घेजय जाल्यार, आमचे जाय जाल्यार हांवें ते स्विकार करी जाय. The gift becomes a gift only when it is received. If I don't receive, it does not become mine. हांव घेतना जाल्यार ते म्हजे जायना. आनी ह्या वरी मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवान दिवचे ते बोक्साने आमकां कुमसरा सक्रामेंत मुखांत आमी घेजय तर, आमी ते स्विकार करी जाय तर आमकां दुखेल्या आमच्या भाव भयणीक आमी बोक्सिल्ल्या मुखांत. जर हांव बोक्सूंक तयार ना, म्हजे काळीज धरून करून हांव रागान द्वेशान जियेता, तर देवा मुखार आनी म्हज्या मुखार एक वंडी बरी ते उरता. आनी ह्या वरवीं बोक्सान असो स्पिरीट हांवें खरेपणी आपणायल्या मुखांतर ती बदलावन म्हज्या जिवितांत देव हाडूंक शकता. तिसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, बदलावन म्हज्या जिवितांत जाय जाय तर पातकाचे मूळ मोडूंक हांवें तयार जाय जाय. ब्रेक विथ सिन. पातकाचे मूळ मोडचें म्हळ्यार कितें? आमी जेन्ना आमच्या तोटांत बटांत आमी काम करता आसतना नाका जाल्ले वस्तू तण थंयसर येता. ते तण आमी वचून कट करिना, आमी बुडून काडटा, उमटून आमी काडटा. कित्याक? परत्यान परत्यान ते येवन वचूं म्हणून पाळा सुमेत आमी काडटा. आनी हें मोगाच्या भाव भयणीनो, कुमसरा सक्रामेंतांत आमकां देव एक व्हरतो अवकाश दिता पाळा सुमेत फातक उमटून काडून आमच्या जिवितांत. आनी ते करूंक आमी फुडें सरा जाय. आनी दावीद रायन आपल्या किर्तनांत हें सांगलां आमकां. तो आशेलो की संपूर्ण तरान पातकां थावन सुटका जोडूंक, आनी ह्या खातीर तो म्हणटा किर्तन 50 आनी 10 वळींत, एक निथळ काळीज म्हाका रुसून दी हे देवा, आनी एक थिरत्म तूं म्हजे भितर घाल. एक निथळ निर्मळ काळीज तूं म्हजे थंय रस हे देवा म्हणटा तो. म्हाका आमचें हें मागणें जाय जाय हर एक दिसा. आमी सबार संगती खातीर मागता मोगाचेनो, पूण पयलें भोव अर्था भरीत मागणें आमचें जाय जाय एक निथळ काळीज, एक निर्मळ काळीज सोम्या तूं म्हाका रसून दी. एक तिरात्मो तूं म्हजे भितर घाल. फातकाच्या त्या भाडांत थावन संपूर्ण सुटका जोडूंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका जाय. हें जाय जाय मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे मागणी. कित्याक जेसूस म्हणटा माथेव सुवांजेल 5:8 वळ, नितळ मनाची कितली भागी ती देवाक पळयतली, ती देवाक पळयतली. चवथे मोगाच्या भावानो भयणीनो, पातकाचेर जैत वरच्याक हर एक आमची अस्कत काय उणेपण आमी संपूर्ण सोम्याक समर्पण दिवचें. आमी मोगाचेनो हर एकले अस्कत जावन आसा. अस्कत काय आमी पडटा, पूण मोगाच्या भाव भयणीनो एक परतें सत पळयत पुसा आमकां उगडापे करता. वायटाचेर पातकाचेर आमी जैत वरात जाय तर आमच्या सक्तेन ते आमी करूंक खंडीत शकना, पूण ते देवाच्या सक्तेन साध्य. सांपावले सत आमकां सांगता कुरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 12 वळींत, आपल्याच अस्कत काय तो कसो नासतना सोम्याक तांणी विचारलें, सोम्या ह्या सक्तींतल्यान तूं म्हाका बादशाह कर म्हणून. सोमी म्हणालो, म्हजी कृपा तुका पुरो, तुजे अस्कत कांयत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हणजे जेदो आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण, आमचे कितें सकट पातकाची ओडणी आसा ती आमी सोम्याच्या पांयां समर्पण दिता. सोमी आमकां ताची सकत दिता मोगाचेनो, आनी ताच्या सक्तेन हर एक वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. त्या खातीर आमी कुमसरा वेता आसतना कितें सकट आमचें अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, कितें आमकां परत परत वायटा पातकां ओडटा, ते हर एक सोम्याक आमी समर्पण दिजय. सोम्या लागीं मागा जाय, सोम्या तुजी कृपा म्हाका जाय, तुजे विने ह्या वायटाचेर हांव जैत व्हरूंक शकचो ना. आनी केदाळा मोगाचेनो आमी खरेपणी खऱ्या काळजान हें करता. सोम्याची ती काकूळ, सोम्याची ती कृपा, सोम्याची सकत ती आमचे थंय वाळटा. आनी जे बदलावन आमच्या जिवितांत सोम्या हाडूंक आशेता ते आमी करूंक शकता, ते हाडूंक शकता. तर मोगाचेनो 4 संगती आज आमी नियाळ केलेल्यो. पयलें फातक संपूर्ण वळखून घेवचें, बॉक्सान असो स्पिरीट आपणावचो. तिसरें फातकाचें मूळ मोडचें, आनी हर एक आमची अस्कत काय सोम्याक आमी समर्पण दिवचें. तर गिडबोर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपून आमकां सोम्या मुखार दवरया. आज ताणें आमकां उलो दिला, पातकी जिनी बोदला पुरी कबार सत्माना म्हणून.
ताणें आमकां उलो दिला. बरी खबर ताणें आमकां दिल्या की आमी वायटाचेर पातकाचेर जैत व्हरूंक शकता म्हणून ताच्या सक्तेन, ताच्या कृपेन. आनी ह्या वरवीं आमकां सोम्याक भेटया. सोम्या जेजू, देवसराची सर्व कामां नाश करचे खातीर संवसारीत तूं आयलोय. सैतानाचें राज मोडूंक, सोम्या देवाचें राज बांदून हाडूंक ह्या संवसारीत तूं आयलोय. आनी आज सोम्या जेजू त्याच देवाच्या राजांत हांवें जियोवच्याक, जी बदलावन म्हज्या जिवितांत तूं हाडूंक आशेताय, ती बदलावन हाडच्याक कसली मेठ हांवें काळीज म्हूण तुवें उगडापें केलाय. कुमसाराचो सक्रामेंत सोम्या एक व्हडलो सक्रामेंत जावन तुवें दिलाय. हो सक्रामेंत हांव स्विकार करता आसतना खरेपणी सोम्या म्हजें पातक खरेपणी वळखून घेवची कृपा तूं म्हाका दी. खरेपणी बक्षनाचो स्पिरीट आपणावंक सोम्या तुजो आधार म्हाका दी. पातकाचें मूळ मोडून हर एका वायटाचेर सोम्या जैत व्हरूंक तुज्या दैवीक कृपेन सक्तेन तूं म्हाका भर. जी बदलावन सोम्या म्हज्या जिवितांत तूं आशेताय ती हाडूंक म्हजो संपूर्ण सहकार दिवच्याक सोम्या तुजी पवित्र आत्म्याची मजत म्हाका तूं लाभय. जो जेथाय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.